देव तुमकां सगळ्याक बरो दीस दिवं. तर भुरग्यांनो म्हाका सांगात, आमकां आमची आवय आवडटा न्हय? सगळ्याक आवडटा न्ही आमची आवय? कित्याक लागून? हां, कारण आमची आवय आमकां खूब मोग करता, तशेंच अपुरबाय करता न्ही. आनी ती जावन आसा आमची बरी सांबाळ करपी न्ही. तशेंच आमी आमच्या आवयच्या भशेन आनी एक आमकां आवय आसा, आनी ती म्हळ्यार आमची भारत माता, आमची माय भूंय. समजलें न्ही? तर आयज आमी भारत माते पूत ही कविता शिकया. भारत माते पूत, भारत माते पूत, भारत माते पूत, आमचे भुंयेचें राखण करपाचो घेतला आमी सपूत. आतां आमच्या भारत मातेचें राखण करपा खातीर 3 दळां आसात: भुंयदळ, नावीक दळ आनी विमानदळ. आनी ही तिनूय दळां आमच्या देशाचें राखण करपा खातीर खूब वावुरतात. आतां आमी दर एक मनशान हें मतीक दवरूंक जाय की फक्त हेंचेंच काम न्ही आमच्या देशाचें राखण करपाचें, तर आमी सुद्दां आमच्या देशाचें राखण करपा खातीर सोपूत घेवपाक जाय. आतां सोपूत, आतां म्हाका सांगात भुरग्यांनो, आमी आमच्या स्कुलान सकाळीं प्रार्थना म्हणटात न्ही, आनी प्रार्थनाक आमी सोपूत घेतात न्ही. कितें म्हणटात आमी तेतून? आमी म्हणटात, देशा खातीर कसलेय कश्ट करपाची म्हजी तयारी आसतली. अशें म्हणटात न्ही. म्हणल्यार आमी आमचे भुंयेचें राखण करपा खातीर आमी सोपूत घेवपाक जाय. हेच भुंयेंत आमी जल्मले, बरें वायट आमकां समजलें. भारत आमचें सूख, भारत माते पूत. म्हणल्यार आमचो जल्म भारतांतच जाला आनी आमकां हांगा बरें कितें वायट कितें हांगा समजलां. म्हणून आमी कितें करपाक जाय? आमच्या भारताचें सूख हाडपा खातीर खूब प्रयत्न करपाक जाय. त्याच्या खातीर आमी भारतांत सूख आनी सूख हाडपाक खूब वावर करूंक जाय. समजलें न्ही? महात्मा गांधी जवाहरलाल देश उबारूंक सोंसले हार, शांतीचे हे दूत भारत माते पूत. म्हणल्यार बरें वागणूक आशिल्ले फुडारी आमकां शांती हाडूंक वावरतात, तांकां आमी शांतीचे दूत म्हणटात. तर ह्या चित्रांत तुमकां कोण दिसता? हय, महात्मा गांधी आनी जवाहरलाल नेहरू. हे दोनूय नेते आसा आमचे शांतीचे दूत. अशे जायते सेनानी जावन गेले, जेणे आपलो प्राण दिलो. कित्याक लागून खबर आसा? हय, आमकां परक्याच्या हातांतले इंग्रज तशेंच पुर्तुगेजांतून सुटका मेळपा खातीर, आनी तांकां खूब कश्ट सोडचे पडले. समजलें न्ही? देशाचे आमी भुरगे ल्हान, गरज पडल्यार दितले प्राण. उठ जनेका उठ, भारत माते पूत. म्हणल्यार आमी जरी भारत मातेची ल्हान भुरगीं आसलीं तरी केन्नाय तरी आमी व्हड जातलीं. ल्हान आसतना तशें व्हड जातकीर सुद्दां आमच्या भारत मातेक आमची गरज पडल्यार आमी केन्नाच फाटीं सरपाक जायना. म्हण ती भुरगीं म्हणटात, उठ जनेका उठ, म्हणल्यार आपआपलें काम करात आनी भारत देशाचें नांव वयर काडपाक बरें वावर करात. भारत माते पूत. समजली कविता?